उगडापान पुस्तकांतले वाचप. उपरांत हांवें पळयलें आनी सियोन दोंगरार शेळी उबी आसली. तिचे सवे 144,000 जण आसले. तांच्या सगळ्यांच्या कपलांचेर शेळयेचे आनी तिच्या बापाचे नांव बरोवन आसलें. आनी सर्गीन थावन एक थाळो हांवें आयकलो, दर्याचे गाजे सारको आनी गडगड्याच्या आवाजा सारको. हांवें आयकल्लो थाळो विणी वाजयतल्या विण्यागारांच्या नादा सारको आसलो. ते विण्यागार सिंहासना हुजेर आनी त्या 4 जिव्यां आनी मालगड्या समोर एक नवें गीत गायताले. संवसारांत थावन सडवून मेळ्ळ्या त्या 144,000 शिवाय दुसऱ्या कोणाच्यानच तें गीत शिकोवंक जालें ना. सगळ्या मनशा कुळा थावन तांकां मात्र सडवून मेळ्ळी. देवाक आनी शेळयेक प्रथम फळां कशें मनशा मदले तांकां सोडोवन धाडल्यात. तांच्या तोंडान थावन फट मळ्ळी भायर सरोंक ना ते निर्दोशी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतू आसा तें सगळें. संवसार आनी तांतू वस्ती करतात तीं सगळीं. दर्यांचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या, न्हंयांचेर ताका थीर करून दवरला. श्लोक. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या पर्वतार सोडूंक कोण सकत? ताच्या पवित्र स्थानार उबो रावंक कोण सकत? नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलोलो, फडकीरपणाचेर आपलें मन धरिनासलोलो आनी सोपोत घेवन पेल्याक फसयनासलोलो. श्लोक. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सडवंदारा देवाची नीत. असलो लोक ताका सोदता, तुजे मुखामळ पळोवंक सोदता, जाकोबाच्या देवा. श्लोक. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामळ पळोवंक आशेतात. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देवाळाच्या धर्मपेठेंत धान धेने घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारून जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विधवेन तांब्याचे 2 पैसे धर्मपेठेंत घालतना ताणें देखले. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हे दुर्बळे विधवेन हेरां सगळ्यां प्रास चड धान घालें. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपले ग्रेस्त खायेंत भरून उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिने आपले दुर्बळ खायेचे म्हणजे आपले थान भुकेंचेच दिलें. देवाचे उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.